पणजी महापालिका वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं कर्मचारी भरती आयोगान बंपर भरतीची जाहिरात दिल्या। पोलीस शिपायांच्या 500 वयर पदांसह 722 पदां खातीर कर्मचारी भरती आयोगान अर्ज मागयल्यात। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूत। जाहिरातीतली पदां आणि तांचो आंकडो असो आसा। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरा खातीर 13 पदां आसात। हातूंतली सर्वसामान्य खातीर 5, एसटी खातीर 2, ओबीसी 4 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 2 पदां आसात। प्लटून कमांडर दादले 4 पदां आसात। हातूंतली यूआर 3 आणि ओबीसी खातीर 1 पद आरक्षित आसा। राउंड फॉरेस्टर खातीर 23 पदां आसात। हातूंतली यूआर खातीर 11, एसटी खातीर 2, ओबीसी 8 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 2 पदां आरक्षित आसा। पुलीस शिपाई खातीर 360 पदां आसात। पुलीस शिपायांच्या 360 पदांमदली दादल्यां खातीर 302 जाल्यार बायलां खातीर 58 पदां आसात। दादल्यां खातीर आशिल्ल्या 302 पदांमदीं यूआर खातीर 152, एसटी खातीर 35, एससी 5, ओबीसी 81 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 29 पदां आसात। दादल्यां खातीर आशिल्ल्या 302 पदांमदली एक्स सर्व्हिसमॅन 16, गुणवान खेळगडे 14, आदले अग्निवीर, सुरक्षा रक्षक वा मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर 37 पदां आसात। जाल्यार बायलां खातीर आशिल्ल्या 58 पदांमदली यूआर खातीर 30, एसटी 6, एससी 2, ओबीसी 15 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 29 पदां आसात। हातूंतली गुणवान खेळगड्यां खातीर 4, आदले अग्निवीर, सुरक्षा रक्षक वा मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर 6 पदां आसात। पुलीस शिपाई सशस्त्र दळ खातीर 119 पदां आसात। तातूंतली यूआर खातीर 72, एसटी खातीर 15, एससी 1, ओबीसी 21 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 10 आसात। 119 पदांमदीं एक्स सर्व्हिसमॅन 1 पद आणि गुणवान खेळगड्या खातीर 2 पदां आसात। पुलीस शिपाई ड्रायव्हर ग्रेड 3 खातीर 111 पदां आसात। हातूंतली यूआर 57, एसटी 13, एससी 2, ओबीसी 29 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 10 पदां आसात। 111 पदांमदीं एक्स सर्व्हिसमॅन 2 पदां आणि गुणवान खेळगड्यां खातीर 5 पदां आरक्षित आसा। शिपाई ग्रिजर आणि शिपाई इलेक्ट्रिशियन खातीर दरेकी 1 पद यूआर खातीर राखीव आसा। फॉरेस्ट गार्ड खातीर 9 पदां आसात। हातूंतली यूआर खातीर 4, एसटी 1, ओबीसी 3 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 1 पद आरक्षित आसा। सहाय्यक सुप्रिटेंडंटात दादल्यां खातीर एसटी खातीर 1 आणि ओबीसी खातीर 3 अशी 4 पदां आसात। ऑर्डन दादल्यां खातीर 60 पदां आसात। हातूंत यूआर खातीर 28, एसटी खातीर 6, एससी 2, ओबीसी 21 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 3 पदां आसात। 60 पदांमदीं एक्स सर्व्हिसमॅन 2 पदां, गुणवान खेळगड्यां खातीर 1 पद आरक्षित आसा। मेट्रन बायलां खातीर 10 पदां आसात। हातूंत यूआर खातीर 5, एसटी 1, ओबीसी 3 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 1 पद आसा। लाश्कर दादल्यां खातीर 5 पदां, तातूंतली यूआर 1, एसटी 1, ओबीसी 2 आणि ईडब्ल्यूएस खातीर 1 आसा। एक्सॉट बायलां खातीर 2 पदां आसात। तातूंतली यूआर खातीर 1 आणि एसटी खातीर 1 आरक्षित आसा। इच्छुकांनी 13 मार्च 2026 मेरेन अर्ज करप गरजेचे आसा। अर्ज फक्त ऑनलायन पद्दतीन घेतले। हे अर्ज सादर करपाचो पोर्टल 20 फेब्रुवारी 2026 सावन सुरू जातलो अशें आयोगान कळीत केला। पदा विशीं कसलेच तरेचो पत्रव्यवहार आयोग स्वीकारचो ना। अर्ज gssc.goa.government.in ह्या पोर्टलाचेर सादर करचे पडटले। शिक्षणीक पात्रताय तशेंच हेर अटी सयत पुराय जायरात 20 फेब्रुवारी 2026 मेरेन जारी जातली। आयोगान सध्या तात्पुरती जायरात दिल्या। सगळ्यात चड म्हळ्यार 722 पदां खातीरची अंदू वर्साची ही पयलीच जायरात आसा। हाचे पयलीं मुळाव्या शाळेंतल्या शिक्षक पदां खातीर जायरात जारी जाल्या, मात ते जायरातीत पदां उणी आशिल्ली। मजगती अपात्र आशिल्ल्या उमेदवारांनी ह्या पदां खातीर अर्ज करचे न्हय। अपात्र उमेदवारांनी अर्ज केल्यार तांचे आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आयोगान दिल्या। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।